म्हाका आज खूब दुख्खय जाता, कारण 38 केसीस आज डेथ जाल्यो आनी 2300 केसीस ह्यो पॉझिटिव्ह जाल्यो. पॉझिटिव्ह अपेक्षा आशिल्ली इतक्यो केसीस जातल्यो, कारण बॅकलॉग आमी 4000 बॅकलॉग फाटल्या 8 दिसाचो जो आशिल्लो तो काल आनी आयज हो कवर केलो. पूण आमकां अपेक्षा आशिल्ली की त्यो 2300 वयतल्यो म्हणून. बट डेथ अनपेक्षीत डेथ आसात, हांव परतूय सांगता. आनी ज्यो डेथ जर पळयत, हांव डेली ऑडिट करता डेथाचे, म्हाका डेली रिपोर्ट येता कितले जाण बिलो 50 आसात, कितले जाण अबाव बिलो 50 आहा, कितले जाण कोमॉर्बीड आसात. कोमॉर्बीड म्हणटा आसतना ताका वेगळी दुयेंतां आसतले कितले लोक आसा, हे डेली हांव मायन्युटली पळयता. आनी हे सगळें पळयता आसतना म्हणजे जाका ब्रॉड डेड म्हणजे तेजी बॉडीच फक्त हाडली गेल्या, म्हणजे घरा कडेन तो ऑलमोस्ट डेड जाल्लो आनी हाडटा आसतना किंवा वाटेक डेड जालो, अशें जे हाडटा हें दुख्ख चड जाता. 24 वरांच्या भितर हाडलो आनी एक्सपायर जालो. कारण सेकंड वेवच्या बाबतीत जो व्हायरस आसा वीच इज अ व्हेरी डेंजर व्हायरस, आनी तो लंग्स कंप्लिटली कॉलॅप्स जाता. सायटोक्रायम स्ट्रॉम जो आहा हो खूब मोठ्या प्रमाणात जाता. ताका मागीर म्हणजे एकदा सायटोकाइन स्ट्रॉम आयलो काय ताज्या उपरांत कितलीय ट्रिटमेंट दिली जाल्यार लंग्स रिकवर जायना. त्या खातीर आमचे कंटिन्युअसली डीन, आमचो सेक्रेटरी डॉक्टर उत्कर्ष इपिडेमोलॉजिस्ट डेली प्रेस घेवन सदोदीत लोकांक सांगत आसा की हाजी ट्रिटमेंट ही खूब बेगीन सुरू जावची पडटा, अर्ली स्टेजीचेर सुरू जावची पडटा. इवन दो फाल्यां लायन ऑफ ट्रिटमेंट हांवें सांगलां की प्रेसाक डिक्लेअर करात, जी आमचे प्रायवेट डॉक्टर्स आनी गव्हर्मेंट डॉक्टर्स एकत्र बसून एक प्रोटोकॉल डिसायड केला. फाल्यां डीन तो डेली प्रोटोकॉल जो आहा हो प्रेसाकूय दितलो. रुटीन तेंच्यांनी कोणी आपल्या सिम्पटम्स दिसना फुडें सुरू करचो, जेणे करून निदान डेथ रेट्स कमी हाडटले हाजेर आमचो प्रयत्न आसा. आनी निश्चितच जाता तितक्यो डेथ कमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसा, जेणे करून वन ऑफ द बेस्ट ट्रिटमेंट ही आमी राज्यान दिवपाचो प्रयत्न केला, दिता सध्या. खंयसरूच कोणाक थोडीशी बेडा खातीर वयर सकयल फक्त गोवा मेडिकल कॉलेजीन उरता, कारण नॉर्थाक आतां पर्यंत आमचे कडेन फक्त गोवा मेडिकल कॉलेज एकूच आशिल्लें. बट आयच्यान आमी आजिलो हॉस्पिटलांनी पेशंट एडमीट करपाक सुरवात केल्या. आजिलो हॉस्पिटलाचो 2nd फ्लोर आमी कन्वर्टेड इंटू द कोवीड हॉस्पिटल. फोंड्या आमी बेड आनीक वाडयल्यो. आमच्या साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी ESI ह्या दोनीनी बेड वाडयल्ल्यो आहा. त्या खातीर फक्त थोडोसो म्हणजे थोड्या पेशंटांक त्रास हो GMCन जाता. रेस्ट ऑल आज रातच्यो पर्यंत कोणाकूच बेड ना, कारण आज परत 150 ते 200 बेड आयज वाडयल्या. म्हणजे पर डे बेसिसाचेर 150 ते 200 बेड आमकां वाडोवच्यो पडटा आनी त्यो आमी वाडयत आसा. त्याच्या खातीर लागपी ऑक्सिजन, सफिशियंट ऑक्सिजन स्टेटीत अवेलेबल आसा. सगळ्या जाणांक ऑक्सिजन मेळ्ळो वता. ताका लागपी जे इंजेक्टेबल आनी मेडिसिन्स, रेमडेसिवीर इंजेक्शन बाकीचे हे स्टेटीत सफिशियंट स्टॉक अवेलेबल आसा. ताच्या खातीर फक्त म्हणजे थोडेशे इनकन्विनियंट जाताले त्या बेडी खातीर आमी कॉर्डिनेट सगळी कडेन सगळ्या हॉस्पिटलांनी, हांवूय पर्सनली मॉनिटर करता, बाकीचो आमचो हेल्थ मिनिस्टर आनी बाकीची पुराय टीम म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंटाची टीम आनी डिझास्टर मॅनेजमेंटाची टीम ही पुराय मॉनिटर करता. अजुनूय लोकांक फॅसिलिटेट करपा खातीर फाल्यांच्यान कदाचित आमी तालुकाशा नंबर दिवपाचे आसा, म्हणजे तांच्यांनी त्या नंबरांचेर कॉर्डिनेट करून टेस्टिंग आसतलें किंवा हॉस्पिटलायज आसतलें, ऑक्सिजन सगळे बाबतींतले तालुका वायज लोकांक कशा पद्दतीन फॅसिलिटेट करप हाचो विचार केला. आनी ते नंबर आमी डिक्लेअर करपाच्या लोकांक जाता तितकी सोय आमी दिवपाचो प्रयत्न करता. पण खंयसरूय इनकन्विनियंट जाता आसत जाल्यार तुमी एनी सजेशन्स हांव परत परत वेलकम करता. मावीन हेणी सांगल्या त्या प्रमाणे टिका करच्या पेक्षा हो पॅन्डेमीक आमी सगळे एकत्र येवन लढपाक जाय. असल्या महामारीच्या युद्धात आमी जर एकत्र आयले जाल्यार आमी तेजेर जय मेळोवपाक शकतले. निश्चितच म्हाका खात्री आसा, म्हणजे आयचो म्युनिसिपालिटीचो विजय साजरो करता आसतना म्हाका दुख्ख चड जाता जे डेथ जाल्ल्यांचे. त्याचे आमी खंयसरूच आमच्या स्टेट लेवलाचेर सेलिब्रेशन दवरूंक ना. आमच्या कॅन्डिडेटांकूय आमी सांगलां की मोठ्या प्रमाणात तुम्ही रॅलीज आनी हे ते काडू नका, कारण एखाद्याच्या घरात दुख्ख आसा हे आमी जाणटा, आमी लागच्यान पळयता. म्हणून माझी सगळ्या कॅन्डिडेट जिखल्या तितक्यांकूय रिक्वेस्ट आसा व्हडलें सेलिब्रेशन करचें न्ही. आमी आयज त्या खातीर कोणाकूच पणजे आफोवंक ना. हांव परत एकदां म्हणजे आमकां जो मोठो कौल हो म्युनिसिपालिटी एरियेन दिल्या त्या बद्दल लोकांक परत एकदां हात जोडून सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी कोविडाचे नॉर्म्स सगळ्यांनी फॉलो करचे हेय लोकां कडेन मागता. देव बरें करूं. माझे पर्सनली ताच्या कडेन उलोवप जावंक ना. हांवेनूय फक्त ताचे आतांच ट्वीट प्रेसाक येवच्या पयलीं ट्वीट पळयल्या. हांव पर्सनली उलयतां.
आमचे 2 फ्रेंड ताका कोविड टेस्ट करपाक गेले ते अजून रिपोर्ट तेंचे अजून मेळूना. कदाचित खरें म्हणजे बॅकलॉग जो आसा हो आतां फक्त 24 अवर्सचो बॅकलॉग आसा, हाज्या वयर बॅकलॉग उरूंक ना. कदाचित खंयसर तरी मिसअंडरस्टँडिंग जावन उरला आसत जाल्यार म्हाका सांग, हांव हे करून क्लियर करून दिता. आमच्या कडेन आयच्या डेटीक हांवें आयज मिटिंगेन आशिल्लो हांव डिजास्टर मॅनेजमेंटचे 24 अवर्सचो बॅकलॉग आसा. हांव परत एक सांगता, आमी सगळी स्कुलां जी आहा पळय न्ही ही परत बंद केले. टिचर्स आनी तो सगळो स्टाफ हांकां सगळ्यांक घरा धाडले. जांकां वर्किंग ना म्हणजे काम ना तांकां आमी घरा बसा म्हणून सांगलें. म्हणजे आत्ताच्या घडीक आमी परत एकदां म्हणजे पूर्ण लॉकडावन जर केलें जाल्यार परत म्हणजे जी स्थिती आमचेर मार्च एप्रील मे ह्या 3 म्हयन्यांत आयिल्ली, परत हांगासल्यान लेबर वचपाक लागतले, कन्स्ट्रक्शन एक्टिविटी बंद जातली, इंडस्ट्री बंद जातली. आनी हे सगळें करता आसतना परत आमकां फार्मा इंडस्ट्री चालू दवरपाक जाय. गोंयांतली मेजर फार्मा इंडस्ट्री जर मेडिसिन्स तयार करिना जाल्यार ती गोंयाक आनी देशाक फार्मा इंडस्ट्री मेळूंक शकना. आणि त्याच बरोबर गव्हर्नमेंट ऑफिसीस आमी बंद करून घरा कडेन बसूंक शकना, कारण डिजास्टर मॅनेजमेंट जर करतले आसत जाल्यार सगळे गव्हर्नमेंट म्हणजे जितकी लागता आमी पळयता आतां आमचे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट पुराय एक्टीव रावचे पडटा, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट एक्टीव रावचे पडटा, WRD डिपार्टमेंट एक्टीव रावचे पडटा, आमकां हेल्थ डिपार्टमेंट आनी पुलीस डिपार्टमेंट तो 100% एक्टीव रावपाक जाय. उरता उरली आमची ल्हान सान जी डिपार्टमेंट आहा तांचो स्टाफ रिक्विजीट करून आमी आमच्या डिजास्टर मॅनेजमेंटांनी घातला. आतां हाज्या व्यतिरिक्त थोडेशे कोण जरी इंडस्ट्री आनी हांव मुद्दामून पर्सनली मॉनिटर करता की डेली लोक गोंयांत कितले येता. हांव 4 दीस जाले मॉनिटर करतालो. पयले दीस 1500 येताले. कालचो डेटा जर बाय रोड येतालो तेंचो घेतलेला 700 आहा. आतां हे 700 जाणां हे सगळे ड्रॉप जाल्या. बाकीच्यो स्टेटी आहा कोविड एट प्रेझेंट विदीन द स्टेट आसा. आमी पळयता की ज्या ज्या जाग्यार आसा थंयसर आमी म्हटलां की मायक्रो कंटेनमेंट आमी करपाक लागल्या. लोकांनी अननेसेसरी घरा भायर सरचे न्ही, लोकांनी दुसऱ्यांच्या लग्नाक वयचे न्ही. म्हाजें सरळ म्हणणें, म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, वयचे न्ही. लोकांनी इन्व्हिटेशन दिलां सुद्दां जाल्यार वयचे न्ही. घरच्या घरा तांकां लग्नां करूं न्ही. काल्या जात्रेक प्रेयर्स आसतली चर्चींतली किंवा दर्ग्यांतल्या डेलीची नमाज आसतली, घरा कडेन बसून पडची. हांव म्हणटा देवळानूय बी जाल्यार गर्दी करून वयचे न्ही, नमाजीनूय बी गर्दी करून वयचे न्ही. आपल्या घरा कडल्यानूच देव पावोवंक शकता. आत्ता जो आमी कोरोना व्हायरस स्प्रेड जाता तो विदीन द स्टेट आसा, भायल्यान येता किंवा आमी लोक. त्या खातीर म्हटलें हांवें परत हांव सांगता ते अननेसेसरी घरा भायर सरचे न्ही. जाका गरज आसा, जाका खरोच कामार वचपाक जाय तेणी भायर सरचे. ही सरकाराची कंटिन्युअसली रिक्वेस्ट आसा, ती सगळ्यांनी जर मान्य करीत. हांवें आयजूच इन्स्ट्रक्शन दिलां, फाल्यांच्यान स्ट्रिक्टली फंक्शनां वचून बंद करतले. परत मात बंद केली म्हणू नाकात. जी स्थिती आमचेर आमी 2 दीस वाट पळयताले की लोक स्वताहून समजतले, लोकांक स्वताहून कळटलें. निदान 38 डेथ जाल्या उपरांत तरी लोकांनी दोळे उगडपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ज्याच्या घरात डेथ जाता ताका कळटा, तो परत भायर सरना केन्ना. बट ज्याच्या जायना म्हणून सांगता, जर आयज 33 वर्साचो भुरगो एक्सपायर्ड जाता आसत आनी विदाउट एनी 24 अवर्स हाडला, फक्त 24 वरांनी एक्सपायर्ड जालो, ट्रिटमेंटूय करूंक मेळूंक ना. ही जर वायट स्थिती येता आसत जाल्यार लोकांनी अननेसेसरी, हांवें म्हणलें टुर्नामेंट बंद करात, कार्यक्रम बंद करात, हे सगळें बंद करपाची गरज आसा. आनी हे जर केलें जाल्यार ऑटोमॅटिकली हांव म्हणटा लॉकडावन जे मागता पळय न्हू, लॉकडावन जे करपाक जाय म्हणटा तेंच्यांनी आमी जर नाका तेंच्यांनी घरा भायर सरले ना, ऑटोमॅटिकली क्रावड कमी जालो. आमी म्हणटा सगळे एकदम इकॉनॉमिकल एक्टिविटी बंद उडून चलचे ना. आयक पळय, आतां त्या खातीर हांवें आज पुलिशेक सांगलां, खंयसरूच कोणाचीच गय करूं नाका. डायरेक्ट फंक्शनां बंद केल्यार जाता. डेप्युटी हांवें बोथ द कलेक्टर्स आनी पुलीस हांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिलां, तुमी वचून बंद करा. सरकारान बंद केली म्हणपाची ना. ह्या स्ट्रिक्टली मिनिस्टर आसूं किंवा कोणूय आसूं, हांवें स्ट्रिक्टली सांगलेले आसात की कोणूय आसल्यार जाता, तुमी डायरेक्टली वचून बंद करा. हांव सांगचो ना म्हणून, म्हणजे खंयसरूच परत म्हाज्या कडल्यान रिक्वेस्ट येवची ना चालू कर म्हणून. बंद केल्यार जाता, कांयच फरक पडना. आमकां लायफ म्हत्वाचें आसा फंक्शनाच्या पेक्षा. आयज आमी सगळी इकॉनॉमिकल इंडस्ट्री 50%, कॅसिनो आसतले, रेस्टॉरंट आसतले 50% चलयता. ती 50% तेंच्यांनी सगळे तेंच्या नॉर्म्स पालन करून चलयता. हांवें त्या खातीर सांगलां थंयसर व्हडल्या त्या खातीर जी आमी पयलीं लक्षांत घेवपाक जाय की गव्हर्मेंटाचे नॉर्म्स पालन करून इकॉनॉमिकल एक्टिविटी चलया, हें सांगलेलें आहा.